टुगेदर फॉर कालांगूट हे पॅनल जिखल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायत करात कसलीच वाड करचे नात अशें आश्वासन पॅनलाचे मार्गदर्शक शॉन मार्टिन्सान दिलें. शुक्रारा सांजे वेळार आमदार मायकल लोबो हांच्या समर्थक पॅनलान आपलो वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो. कालांगुटे आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत आदले सरपंच जॉन मार्टिन्स उलयताले. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो आनी पॅनलांतले सगळे उमेदवार हाजीर आशिल्ले. In the past 1 month, सगळे आमचे इकराय मेंबर घराघरांनी वचून लोकांक मेळून जे प्रॉमिसीस पयले केल्ले आहा आनी डिलिव्हर केल्ले आहा ते लोकांक सांगला आनी दाखयला प्रूफ. एंड एट द सेम टायम each and every house तेंच्यांनी लोकांक सांगला प्लीज गिव अस युअर सजेशन्स, गिव अस युअर फीडबॅक. कालांगुटाक आनीक कितें जाय, तुमकां आनीक कितें जाय, वॉट वी कॅन डू, हाव वी कॅन मेक अ विलेज इवन बेटर. आणि म्हाका खुशी भोगता की खूब जाणांनी सजेशन्स दिल्ले आहा. each and every member has come with a list of suggestions from the people and we have sat with our MLA and our entire team to work on this suggestions, group on this suggestions. And taking the suggestions into consideration, today we have released a manifesto and all the promises that we are going to plan to do in the next 5 years once our panel comes elected will be told to all of you all by each and every of our 11 team member. But first I'll just tell the support that we got for our previous panchayat in terms of our promises was first no tax increase. Last time पासून आम्ही taxes, panchayat tax, trade license या garbage tax जे आले आम्ही increase करूंक ना. So if you calculate normally every year 10% panchayat tax increase जाताले. So from 2018 there's been no increase in tax whatsoever. So at least 40% to 50% people of Kalangut, the villagers, the small businessmen are saving in terms of tax. We have not reduced, and henceforth in the next 5 years as well, we will not increase the panchayat tax because we know COVID was zalle ha, Corona also has happened. Lot of tourism industry and our village is a tourism dominated industry have suffered a hit. So we will not increase the taxes for the next 5 years. So this relief will come to the villagers, will come to these small businessmen. जो मॅनिफेस्टो आम्ही रिलीज करता ह्या मॅनिफेस्टोचेर पीपल फ्रेंडली, कलांगूट विलेजर्स फ्रेंडली अशे 34 प्रॉमिसीस आम्ही केल्ले आहा. आनी हे 90-95% प्रॉमिसीस ह्या आमकां कोंगोटकारांनी दिल्ले आहा. म्हणजे तेंची सजेशनां जे आमच्या तेंच्या घरांनी वयताले तेणी सांगले की हे तुमी हे वस्तू करा म्हणून. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट ओवर इज वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया. आमचे कडेन कलांगुटान एकूय वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया ना आनी आमी हो रिवायव करपाची गरज आहा. फोंड्यार आमचे कडेन बोरी एरिया आहा कोमनिदादीची आनी ताजो टेंडरूय जाल्लो आहा 4 crores. हो जो जर आमचो वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया जाता तितले बेगीन आमी स्टार्ट करून कंप्लीट करीत जाल्यार इट वील बी लायक अ ग्रीन पॅच ओवर देयर.